सावड्ड्या जुवारी न्हंयत अनवळख्या दादल्याची कुशिल्ल्या अवस्थेत कूड सापडली। थळाव्या लोकांनी उजो पालोवपी दळाक कळीत केल्या उपरांत उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी कूड उदकांतल्यान भायर काडली। कूड 4-5 दिसांनी आसुये असो अदमास उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी उक्तायला। 1:30 सुमार कॉल येतकीर आमी पॉयंटार गेले। पॉयंटार पळयल्यार बॉडी जुवारी नदीक बरी भितर आसली। मागीर आमची दुसरी क्रुआक हांवें फोन मारलो आनी बोट घेवन आयले। मागीर आमी बोट थंय घातली, पूण बरो टायम लागलो थंय वचपाक। मागीर बॉडी फुड्यान गेल्यार बॉडी फूल डिकम्पोज जाल्ली। इतलो स्मेल येताले, एक 4-5 दिसांची बॉडी आसली ती। मागीर म्हाजी क्रुआन ती सारकी स्लेपली हाडली हांगा आनी कडेन हाडून PSIक हँड ओवर केली। आतां कितलो सुमार टायम लागलो तुमकां हें ऑपरेशन? आमकां कमी कमी 1-2 वरां लागली ती बॉडी थंयसरल्यान हाडटा। बोट कितें जाता त्या पॉयंटार आमकां बोट घालपाक सेफली घालूंक मेळना, ताका लागून आमी ती बॉडी सकयल जुवारी पुला पोंदा व्हरोन बोट घातली आमची आनी मुखार पॉयंटार गेलो। अजून कोण तो वळखोपा आयलो ना? ना, अजून कोण तो कळना, अननोन बॉडी।